आमचे काळजाचे ओत्रे उबारपाची म्हाका संदी फावल्या. त्या खातीर हांव सुरवातेकूच देव बरें करूं म्हणटा. इश्टानो, पुरस्कार फावो जालो म्हूण मनीस व्हड जायना. वो पुरस्कार फावो जावंक ना म्हूण मनीस ल्हान जायना. पूण पुरस्कार त्या त्या वावरान त्या त्या क्षेत्रांत अदीक नेटान आनी अदीक मोगान वावर करूंक उर्बा दिता. केंद्रान छापलोलें आमंत्रण पत्र हांवें फेसबुकार घातलेलें आनी थंय एक जायतेच कमेंट आयले, जायतीच परबी येतात. थंय एक असो कमेंट आयलो. आमचो मालगोडो कोंकणी बरोवपी आग्नेल बाब पिरिस्तान तो बरयलो आनी तो म्हणून आनी ताणें असो कमेंट मारलो, हो पुरस्कार तुमचे पणटेन अदीक नेटान वावर करूंक तेल जावन. सारकें आग्नेल बाब? म्हाका तशें दिसलें. ओय, कोणाकूय जेन्ना कितें बरें उलयता बरें दिसता. आनी गोंयकारांक जाल्यार आमकां सदांच खूब बरी संवय बरें उलोवपाची आनी बरें आयकून घेवपाची. म्हजे तर्फेन हांवें तेंच केलां. दुसऱ्यांक उत्तेजन दिलां. एक पत्रकार कसो, एक जिविताचो संपादक कसो आनी कोंकणी पत्रकारितेंत आसा म्हणटच जांकां फाटबॉल दिवंक जाय तांकां आमी फाटबॉल दिलें आनी जे वावर करिनात तांची आमी टिकाय केली. ते मनीस वायट म्हूण न्हू, पूण कोंकणी भाशेक जें कितें बरें तें मनान दवरून आमचे तर्फेन सगळेच मनीस आयज जे पुरस्कार फावो जाल्यात आपापलो वावर करतात. आनी ह्या वावराची दखल घेवन जेन्ना गोंयची आमी म्हणटा मालगडी संस्था वॉज प्रिमियर कोंकणी इन्स्टिट्यूशन जेन्ना ह्या वावराचो दखल घेता आनी ह्या वावराक सोबे माजार एक वेदी दिवन वावर कोतेल्याच्या खांदार शॉल घालून भोवमान करता, सत्मान करता, पुरस्कार भेटयता, तेन्ना पुरस्कार घेतल्याक चे कुडींत खऱ्यांनीच कोट्टीभर रगत वाडटा. जरूर आमच्या सगळ्याच्या कुडींत हे रगत वाडलां आसतलें. सारकें न्हू फादर? वाडलां. सेल्जाबाई आसता त्याच हाशाचेर कळटा कितलें रगत वाडलां. हय, दर एका पुरस्कार मानकाऱ्यांच्या नांवान पयले सुवातेर आमी टॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्राक दिनवाशी. ताच्या वावरा विशीं आमी म्हणप म्हटल्यार मुवयेच्या तोंडांतल्यान हत्याची वळख करप. पूण तांचो वावर तोडून पडूंक जायना. आनी असल्या संस्थान आमकां हो पुरस्कार भेटयला देखून आमी ह्या संस्थेच्या सगळ्याच झालवंडारांक आनी डिरेक्टरांक काणसांतान देव बरें करूं म्हणटात. तेच परी आमी आयकून जाणा ते भाशेन हे पुरस्कारांक दिसून काडपाची समिती आसा. एक हांव नकळो कितें प्रोसेस आसा, पूण एक प्रोसेस फॉलो करून कांय मनीस भासाभास करून मनशाच्या वावराचेर भासाभास करून हे समितीन ज्या पुरस्काराक आमकां विचून काडल्या पुरस्कार घेवंक आमी ह्या समितीन आसलेल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा.
इश्टानो, गोंयांत आनी गोंयकारांक कोंकणी भास सोडली जाल्यार आमचें म्हणपा सारकें कांयच ना. कोंकणी भास आमची ओळख, कोंकणी भास आमची अस्मिताय. कोंकणी भाशे विरेंत गोंयकार ना आनी कोंकणी विरेंत गोंयकारपणूय ना. ह्या खातीर आमी कोंकणी आसा त्या पद्दतीन आसा तेच वेवस्थेन सांबाळून दवरूंक गरज. खंयच्याय लिपयेंत आसूं, खंयच्याय बोलयेंत आसूं, साश्टीची बोली जावं, अंत्रुजी बोली जावं, भारतीची बोली जावं, कोंकणी उलोवया, कोंकणी बरोवया, कोंकणी वाचूया. हे एक परत एक नवी क्रांती घडूंक गरज. कित्याक जर आमी कोंकणी खातीर कांयच करचें ना, फुडले पिळगेक कोंकणी भास पावची ना. आमच्या वडिलांनी आमच्या हातान कोंकणी दिल्या, आमी ती घेतल्या. ती फुडल्या पिळगेक पावोवंक आमकां एक पवित्र कायदो आसा. जर आमी ती फुडले पिळगेक पावयना, आमी कोंकणी आवयचेर किरमिदोर जातले. फुडली पिळगा आमकां किरमिदोर थारायतले. आमच्या हातान कोंकणी भास घातलेली, आमी ती वगडायली ह्या नात्यान. आमचे पुरस्काराचे मानकारी सगळ्यांच्या मनांत हेच सांगले, कोंकणी फुलोवंक, कोंकणी बरोवंक, कोंकणी वाचूंक, कोंकणी गाजोवंक, कोंकणी गावंक, कोंकणी नाचूंक. दिसपाट्या जिवितांत हीच कोंकणी जावं दी. सगळ्यांक देव बरें करूं. जय कोंकणी, जय कॉमर्स कोंकणी.